मोगाल माई आयज तुज्या जल्माच्या दिसाक हांवें 2007 सांत आलिसाच्या सादाचेर बरयल्ली कविताचो आयज हांव हो व्हिडिओ कोत्तां आनी सगळ्या संवसाराक शिंपडलेल्या उस्तुऱ्यांक भेटयतां। जल्म अस्तुरेचो। जल्म तुजो जालो माई जोखीम आनी आनांक। जल्म तुजो जालो माई नासतना सैमाचें पातोक। जल्म तुजो जालो माई जल्म दिवंक देवा पुताक। जल्म तुजो जालो माई सोडवण मेळोंक मनशा कुळाक। तुज्या जल्मान माई अस्तुरेक नवें रूप मेवलें। तुज्या जल्मान माई अस्तुरेचें व्हडपण वाडलें। तुज्या जल्मान माई अस्तुरेचें देवान पातोक धांपलें। तुज्या जल्मान माई मनशा कुळाक देवान स्वर्गार दार उगडलें। एवेच्या जल्मान आदाम एकसुरो दादलो आसलो, घोव जालो। एवेच्या जल्मान आदाम पयलो बापूय जालो। आंकवार मारयेच्या जल्मान देव मनीस जालो। आंकवार मारयेच्या जल्मान देव अस्तुरेचो बाप पूत आनी पोती जालो। अस्तुरेची देवाची निमाणी रचना चड मोगाची, देखून देवान आपले जाणवयेन तिका केली जिवीत दिनारी। जिवीत तिच्या हातांत घालून केली गोरेब्याची राणी, पूण समाज तिका वाबुरता वस कशी बाजारी। बाजारी वस समजोन आवय बापूय कशे भायर तिका काजार करतात। शिरापाची वस समजोन आवय बापूय तिचें एबॉर्शन करता। धंद्याची वस समजोन कुडीच्या धंद्याक तिका लायता आनी हे परी आवय बापूय तिचो पवित्र जल्म बोश्टायता। मनशा, अस्तुरेचो पवित्र जल्म तूं बोश्टायनाका, कारण अस्तुरे वरवीं तूं बाप पूत आनी पोती जाला। बाप पूत आनी पोती पवित्र रिती जावन तूं अस्तुरेक सांबाळना, देखून संवसारांत आयज अस्तुरेच्या जल्माक मोल ना। मोल अस्तुरेच्या जल्माच्या एबॉर्शनाचें ₹500 to 4000 एके खाटीक। मोल अस्तुरेचे कुडीचें ₹20,000 to 1 lakh एके रातीक। वर्सां अस्तुरेक रेप करूंक 7 म्हयन्याचे इन्फंट ते 70 वर्सांचे जाणटेक। दादल्याक देवाक जल्मांत हाडटले अस्तुरेचें मोल दुनिया कित्याक असली खास्तीक। आयज दीस तुज्या जल्माचो माये म्हूण आमी एकठांय जाल्या। फुलांची तूं सायबीण म्हूण आमी तुका फुलांनी भरता। देवाची आवय तूं म्हूण आमी तुका मानून घेता। पवित्र आत्म्याची जोर तूं म्हूण आमी तुका नोमान कोत्ता। नोमान कुरपेन बोल्लेले म्हूण बापांच बडव्या वरवीं तुका नोमान कोत्ता। आपल्या पुताची आवय जावंक तो तुका आमंत्रण धाडटा। खुशालकायेचे भिरांतीन बरोवन तूं देवाक आमेन म्हणटा। तेद्याच वेळा तूं कुरपेन बरोवन आंकवार आवय जाता। तुज्या तेंपार आंकवार आवय जावप जावन आसलो व्हडलो शिराप। सवी माजार फातरांनी लोक जिवेशी मारतालो, केलां देखून पाप। पूण तुका देवा बापान राखली झुजे करून जेजूचो संवसारी बाप। जेजूक संवसाराक हाडून आयज तुवें कोबार केलें एवेन आदारलेलें पाप। एवेन आदारलेल्या पातकाचेर सावन मनशा कुळाचेर आयलें मरण, पूण तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं आमकां मेळटा पुनर्जीवनपण। पुनर्जीवनपणाचें जिवीत सारूंक जावन आसा माये आमचें निर्मण। निर्मण, फॉर्मण, मरण, पुनर्जीवनपण हें खरेंच जावन आसा जिविताचें सोंपण। सोंपण माये आमचें तुजे बरी देवा बापाशी स्वर्गार आसच्याक। मोग तुज्या पुतान माये शिकयलो एकामेकाचो करच्याक।
निर्मी आमकां माये आमी एकामेकाचो मोग कोचच्याक, विनोद कोर बापा लागीं आमी ताचे सारकीं मोगाल जावच्याक. मोगाल बापूय तूं म्हूण सदांच आसलें तुजे मोतीन. देव सोबत आपुणूच मनशाचो चाकर जालो, कुसार मेलो, मनशाकूळ आसलें तेन्ना दुखीन. एके आंकवार अस्तोरेक तुवें तुज्या पुताची आवय केली इगमोतीन. तीच ती अस्तोरी तुका आमी म्हणटाव आंकवार मारी आमची सायबीण. एकूच सायबीण तूं म्हूण तुका आमी जायत्या नांवान उलोव करता. निर्भागी भुरग्यांची माय तूं म्हूण आयज आयल्यांक घेवन फुलांचो तुरो. सुर्गींच्या राजाची राणी तूं म्हूण खुशालकायेन स्वर्गार आंज बोडवे नोमान गायलो. पवित्र आत्म्याच्या सांगाताक आमी तुका म्हणटाव माये दीस तुज्या जल्माचो. दीस तुज्या जल्माचो माये म्हूण कुडीन आत्म्यान खुशाल जाता. तूं पवित्र आत्म्याची जोर, हे जोरींत आमी आत्म्याचें उदक न्हाता. आमचे ओस्कोत सैमीक जिविताक माये तुका आमी भेटयता. तुज्या जल्माच्या दिसा माये आमी परतून बापाची आत्मीक जिविताची भुरगीं जाता. हॅपी मदर्स डे टू ऑल यू लवली मदर्स, and God bless you all always and in all ways.